शिरसय आशिल्ल्या गणपती विसर्जन तळ्याची बातमी गोमंतक टीव्हीन केली। तळ्याची अवतिकाय जावन उदक बुरशे जाल्ले। कितलेशेच फावटी संबंधित यंत्रणेन कागाळ करून लेगीत तळ्याचे कांयच काम जाले ना। कांय दिसांचेर चवथ पावल्या आनी तळ्याचे नितळसाणीचे काम जावपाची अत्यंत गरज आसा। देखून थिवीचे जिल्हा पंचायत वांगडी निलेश कांबळी तशेंच थळाव्यांनी हे काम हातान घेतला। पयली म्हणजे सगळ्यांकून पयलो हांव थँक्स तुमकां म्हणटा की ही जी पेंडींग जे काम आसलें हे तुजेच म्हणजे एक्चुअली तुवें रिपोर्ट केल्लो पयलो हो की हांगा हे तळे अशें अशें आसा। आमी खूब वर्सां जालीं हांगासून सांगितलें आहा, गव्हर्मेंटाकूय सांगता, सगळ्यांक लोकल बॉडीक आमचे सांगताली की बाबा हे तळे मातशें साफ करून घेवया। कित्याक हांगा 70-80 गणपती आमचे एवरी इयर हांगा बुडयता आनी दिसांनी वर्सान 10 गणपती वाडटा। सगळे हांगा हाडून बुडोवप, भितर कोळच्यो आनी कितें माती वगैरे सगळें आसलें भितर, तुमकां खबर आसा सगळें कशें आसलें तें। स्पेशली हांव थँक्स म्हणटा आमच्या महिला मंडळाक, जी महिला मंडळ म्हाज्या फाटीक लागली आनी येवन म्हाका म्हणपालें आमकां तळे ह्या फावटी साफ करूंक जाय। जी हांव चिंत्तालो, म्हाका तेंचो सपोर्ट गावलो की बाबा हे करया आमी म्हणून। सो त्या प्रमाणे आमी हे तळे साफ करपाक स्टार्ट केले। सेकंड थिंग सगळ्यांकून इम्पॉर्टंट म्हणजे सांगपाचें म्हणजे तुका तळे जे आहा न्ही, आमी ते एनओसी कम्युनिटी कडून घेतले। कम्युनिटी म्हाका विदीन एक लेटर जे तेंच्यांनी समजून म्हाका एनओसी दिली की बाबा हे तळे तुमी जाय तशें साफ करून घ्या। कित्याक तेंकांय कळटा की बाबा हे गणपती विसर्जन हांगा करता। त्या कारणाक लागून हांव तांकां कम्युनिटी एटर्नी प्रेसिडेंट हांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा शिरसय कम्युनिटी। सो त्या प्रमाणे आमी आतां काम चालू केल्लें आसा आनी हांव होपफुली मागता की बरेंतले बरें हितून साफ जावन तळे आमकां मेळचे। आनी तशेंच हांव लोकां कडेन आमच्या शिरसय लोकांकूय सांगता की चलता वयता येता हांगासून कचरो मात हितून उडोवं नाका, हे आमी मातशें साफ दवरया। आतां पळयताले हांगा तळेचे साफ करता, हे तळे साफ करपा खातीर आमी 2 वर्सां पयलीं अशेंच एक टेंडर काडलेलो आनी तळे साफ करपाक आमी प्रयत्न करताले। त्या वेळार आमकां कोणी तरी खूब जाणां अश्यो आडमेळी हाडल्यो आनी ते तळे साफ करपाचे वेळार ते उरले आनी तरी आमी साफ केल्लेच ते। पूण हे तळे आतां जे आसा ते वर्सांनी वर्सां तळे हांगासर आसा, म्हणजे गांवचे सगळे गणपती हांगा बुडयतात, विसर्जन ते गणपती हांगा जाता। आनी हे तळे इतले तेन्ना ब्युटिफूल म्हणजे इतले सुंदर आसले। ह्या तळ्यान ल्हान आमी आमच्या ल्हानपणान हांगा न्हाताले बी, इतले तळे नितळ आसले। पण आता अशें जालां की ह्या तळ्याक कोणी एक तर उदक भरून रावल्या कारणान जावं हे सायडीक जी शॉपां बी आसात ती शॉपांनी घाण उडयल्या कारणान सगळे हांगा तळें आतां हे अशीच जाल्लें आसा। हांव आयज आमचे शिरसय झेडपी मेंबर जे आसा निलेश कांबळी हाका धन्यवाद दिता आनी तेजें अभिनंदन करता की तेणें इतली इनिशिएटीव घेवन आतां हे तळे साफ करपाक प्रयत्न करता।